कोरोनाच्या लॉकडाऊनात रामनवमी झाली। उत्सव मोठे झाले ना तरी रामाच्या देवळांनी पुजारी आणि देवस्थान समितीच्या वांगड्यांनी मिळून मर्यादित प्रमाणात लोक नाचताना रामजन्माचे विधी केले। दनपरा 12च्या मुहूर्तार रामाक पाळण्यात घालो। विश्व हिंदू परिषदेसारखेल्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी लोकांकडल्यान घराघरांनी रामनामाचो जप करून घेतलो। खूब अशी बेजार दिसता, कारण आमचे वर्षान वर्ष राम जन्मोत्सव भरभराट चलताले, खूब लोक जमताले, पण अंदूची परिस्थिती सारकी ना। आपतकाल आयिल्ले आसा सगळ्या जगाक। ज्या वेळी ही आपत निवारण जावचें, सगळ्यांकी आरोग्य मेळचें आनी विशेषतः ही संकश्टा पासून मुक्त जावचें हे इश्टा धरून आमी विशेषतः रामरक्षा होम केल्ले कडेन आसा। ही विश्वाक आयिल्लें हे संकश्ट, ही रोगबाधा निवारण जावन सगळ्यांकी बरें आयुष्य आयुरारोग्य मेळचें हे तर देवा कडेन म्हजें मागणें आसा। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु म्हणटा। हांगा प्रत्येक वर्सा रामनवमीक महाप्रसाद आनी इतले हांगा लोक येताले, 2-3 हजार लोक महाप्रसादाक येताले, भक्तिभावान येताले। हें दुयेंस एक तयार जालें आनी लोकांचेर संकट आयलें। आमी कमिटीन डिसिजन अशें घेतलें, आमीच्या कमिटी भितरच 1 मिटर डिस्टन्स रावून आमच्या भितरच आमी सत्यनारायणाची पुजा आमी बांदता आनी त्या टायमार आमी देवाक सांगणें करून घेतलें सगळ्या लोकांचेर जें संकट येलां तें निवारण करचें। वयरसून आदेश येयल्ल्या त्या प्रमाणे भटजी, कमिटी मेंबर आनी यजमान हेका घेवन आमी तो उत्सव धार्मीक पद्दतीन कितें करूंक जाय, शास्त्रोक्त पद्दतीन कितें करूंक जाय तो केलो। वायट दिसता की राम भक्तांक पुरे दर्शन घेवंक मेवळें ना, तरी सुद्दां पुलिसांनी आमकां सहकार्य केलें। एकट्याक सोडून दर्शन घेयात आनी वचात अशें सांगलें। एक शास्त्र प्रमाणे म्हणून आमी एक केल्लो आसा। जे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात जाताले ते कीर्तन 9 दीस कार्यक्रम चलताले, भितर कीर्तन आशिल्ले, भजन कार्यक्रम आसतालो आनी वेगळे कार्यक्रम आसताले, ते आमी ह्या वर्सी कंप्लीट रद्द करून एक नामांक म्हणून एक जे परंपरेन शास्त्रान जे आसा त्या प्रमाणे आमी एक ल्हानसो कार्यक्रम ह्या वर्सा केल्लो आसा। देवाचे कृपेन लोकांक सगळ्यांक सूख शांती समृद्धी श्रीराम चरणी दिवची अशी देवा कडेन प्रार्थना करता।